एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आयज एक मुगेलो व्हिडिओ फकत हे मॉर्गाचे कोता हेंचे मॉर्ग जे आमी हाडटाय घरांनी जेन्ना एक मनीस अंतरता ते मॉर्गाचे उलयता पयलीं सुद्दां आयज तो डिस्करेज एक मरण जर तर चोय सरांक तो कोताय जाय तूं मॉर्गां हाडपाचें व्हरपाचें एवॉयड करपा जाता जाल्यार एवॉयड करपाचें दुसरें जायते फावटी जायत दीस बॉडी जरी उरतो जाय तूं ती म्हण तूं आतां हॉस्पिटलांत दवरताय आनी उक्तारी हाडटाय आनी तिसरें म्हणल्यार एक एक फावटी इंदेसां मारताय आनी दवरताय वीच वी शूड एवॉयड बिकॉज इंदेसां माल म्हणटरी कूड मातयेक नॉर्मल कंडिशनान ती मिसळ जायना आनी ती कूड तेशी उरता जायत वर्सां सो दॅट कूड बी एवॉयडेड In fact, both these options could be avoided if a funeral is being conducted within 24 hours or if it is conducted a normal body which is being brought from the post-mortem directly for the funeral. But काय कारणां लागून एक कुडीक एक मातशे कुडीचो भायल्या दवर म्हणटा ते त्रास जाता म्हूण मॉर्ग हाडचें पडटा अशें कितें जालें आमच्या गांवांत रिसंटली एक मरण जालें आनी त्या मरणाची थोडी बहुत जबाबदारी हांवें घेयली आनी तितूंत एक जबाबदारी आसली ती मॉर्ग हाडपाची सो जेन्ना उक्तारी जालें तो मॉर्गा लागून हांवें एक उलो घालो आमगेल्या वेळ्ळेच्या सरपंचाक विनाबाई कार्दोजाक आनी तेणें बरे खुशेन हें मॉर्ग म्हाका प्रोवायड केलें मॉर्ग पंचायतींतल्यान मेळ्ळें पयलीं सुद्दां तें क्लियर कोता हो मुगेलो व्हिडियोचो हेतू एकूच आसा लोकांक कळपाक हे मॉर्ग टोटली फ्री सगळ्याक मेळना आनी हे मॉर्गाचे टोटल पयशे कितू जाताय आनी केसो कारणां जाताय ते कळपाक वीथ रिस्पेक्ट टू एटलिस्ट वेली पंचायत थोडे कोडे NGOs फ्री दिता आसतले थोडे कोडे पंचायत दुसऱ्याकूय फ्री दिता आसतले पूण एज पर वेली पंचायत बाय द हॉर्सीस माउथ ऑफ द वेली सरपंच बिना कार्दोज तेणें म्हाका म्हणलां मॉर्ग तेगेले व्हरप हाडप ट्रान्सपोर्ट आनी मनशाक पयशे सगळे झिरो वेळ्ळेकाराकूच दोज हू बिलोंग टू द ज्युरिडिक्शन ऑफ वेली पंचायत आनी भायल्या म्हणून आसले ते पयशे आनी ते पयशे कितें करून ते म्हाकाय खबर नासलेली सो वेन आय गेव अ कॉल आवट आय वॉज नॉट अवेअर ऑफ ऑल दीस विनाबाई देव बरो दीस दी तुका आनी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक काल आमकां गरजेच्या टायमार तुवें आमकां एक मॉर्ग फावो केलो गरजेक पावलें तूं आमकां एज फ्रॉम द पॉयंट ऑफ व्यू ऑफ विलेज पंचायत ऑफ वेली पूण थोड्यो गोश्ट्यो लोकां पासत आमी हिंगा फुडें दवरूंक सोदताय पयले सुवातेर जेन्ना तो मॉर्ग घेवन आयलो त्या मॉर्गाच्या मनशान आमकां सांगलें की सुमार 2,500 टोटल पंचायत ऑफ वेली घेता म्हणून आनी कशे परीन घेता ते विचारल्या प्रमाणे तो म्हणून सांगोंक जायना जालें मागीर डेलिब्रेशन करून तेणें सांगलें 500 रुपया हूंय मॉर्गाचें भाडें भायल्यांक वेळ्ळेच्या भायल्यांक वेळ्ळे पंचायतीच्या भायल्यांक 500 रुपया वेळ्ळेचें भाडें पंचायतीचें 500 रुपया ते फिट करपाक मॉर्ग आनी 1,500 म्हणून लागलो तो वेळ्ळे सन आंबेली बांदार येवपाक 1,500 म्हणून लागलो आपले ते रिक्षाचे पयशे सो तुका हेजेर कितें म्हणपाचें आहा इज इट नॉट युअर ड्युटी ऑर समबडीज ड्युटी टू ब्रिंग अबाउट अवेरनेस की लोकांक गांवांत दिसता मॉर्ग म्हणजे पंचायत दिता जाल्यार फ्री अशें म्हणून जाल्यार हे लोकांक जाणवाय मेळपाची गरज आसा आमगे मॉर्ग आमी पंचायतीचे वेळ्ळे लोकांक सगळ्यांक फ्री म्हणजे सगळे फ्री म्हणजे भाडे फ्री होय सगळे रिक्षा बिक्षा कांय पयशे नाही ना कांय ना फ्री आमगे लोकांक आनी वेळ्ळी भायर वयता जाल्यार आसोलना चिशिनी वो आंबेली हूंय भायर जाल्यार तांकां आमी फकत मेंटेनन्सा 500 घेताय आनीक कोण मॉर्ग ते मनशा धाडटाय आमी बसोवपाक आनी काडपाक तेक 500 तेजे भायर आमी कांय घेयना आनी भाडें तुमकां भाड्या आमी रिक्षा आमगे न्हू तो तुमकां जाय जाल्यार तुम भाड्या रिक्षा करून हाडपाक जायो होय हेच म्हाका क्लॅरिफाय करपाक जाय लोकांक जायत्या लोकांक दिसता गोडे पंचायत बाज दिता म्हणून गोडे फ्री काय म्हणून सो लोक एक उमेद आसता पूण देरेफेन
जेन्ना 2,00,000 जाताय एक 4-5 किलोमिटर लांबायक येवपाक वचपाक, तेन्ना गोडे थोड्या लोकां कडेन घोडना जावन तो लोक त्या वक्तार गोडे चिंतूंक पडटलो. म्हणून हे तुवें क्लॅरिफाय केलें म्हणून तुजो देव बरें करूं म्हणटा. म्हणजे वन थिंग इज व्हेरी क्लियर, मोर कोणें वेळ्ळेच्या भायल्यान वतलो जाल्यार ते भाड्याचे पयशे जाण एकल्यान फारीक करपाचे, ऑर तेंच्यांनी तेंचो ओन ट्रान्सपोर्ट हाडून मोर व्हरों येता. ओके. आनी हे फिटींग पळय करतात तेय फिटींग केले जाल्यार जबाबदारी घेवन जाण एकल्यान केल्यार उपकारता. पूण आमगे ते कितें डॅमेज जाली जाल्यार फारीक करचें रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण गेली फारीक करूं पडटा. ओके. देव बरें करूं विनाबाई. आनीक एक फावटी देव बरें करूं. तूं आमकां कालचे वेळार पावले आनी हो व्हिडियोचो एकूच म्हत्व आसलो की लोकांक अवेरनेस करपाक की भाडें जो टेम्पो तुमी कोत्ता तेन्ना तुमी सिटींतल्यान विचार करून हे भाड्याक टेम्पो कोचचो. देव बरें करूं. मागीर जेन्ना ते मोर्ग हाडले बसून वयता आसतना विचारलें की तूं काय म्हूण. तो म्हणलो 2,500. 2,500 म्हणटा म्हाका घाप्प जालें, कारण जायते फावटी आमच्या गांवांनी थोडो लोक असो आसता जे मनशां गेले म्हयन्या पगार जायना वो तेंगे पेन्शन दिना गव्हर्मेंटाले 2,000 कितें येता. आनी असो टायमार हे 2,500 फकत ते मोर्गां दिवपाक थोडे कडेन कठीण जाता आसतले. थोड्या खंयच्या मनशांक जाता तेंगेले प्रॉब्लेम ना जायतू इट इज ओके. बट दीस कॉस्ट वॉज लिटल बीट टूक मी बॅक. नंबर 1. नंबर 2, बरें कॉस्ट आहा मरे, बिकॉज एक फावटी म्हणणी आहा मेक हे वायल द सनशायन म्हणून. जर तर रेगिस्ताना उदो मेळना जायतू एक बेश्टे बिस्लरी बाटल्याचे प्रायस पळय 1 लाख जाता. तेचो खबर जालें ह्यो मोरना अगोता हितू पयशे मागिले जाल्यार जस्टिफिकेशन जायना जालें. ऑफकोर्स ते मोर्ग आटोले वतो मनशाकूय जायत त्रास आहाय खरे, कित्याक जेन्ना ते मोर्ग कडेन राती हाडचे पडटा, देरफेन हाडचे पडटा, बेगीन हाडचे पडटा, वखदारी पंचायत बंद आसता. त्या कामा लागून एक मनीस धोल जायत त्या मनशान ते पयशे मागत ते दिवचे पडटाय जाल्यार दिवचे पडटा एक दिवसाक. But can there be some humanitarian touch? कारण हे मोर्ग जेन्ना मागिले त्या मनशान 2,500 सांगिल्ले आनी पंचायती म्हणलें. सो हांवें तें कशें जालें पंचायती जालें कितें बरोवन दी. ना म्हणलो बरोवन दिवपा जायना. बरें म्हणलें प्लेन पेपराचेर बरोवन दी. कित्याक ही जबाबदारी हांवें आनी कोणागे घेतली. सो तेमकांय म्हूण जस्टिफिकेशन दिवपा जाय न्हू पयशे कितू ते कितें तेमकां दिसोलें हे मोर्ग पंचायत दिताय फ्री म्हूण. पूण गोडे जायत पंचायत फ्री दिताय, दुसऱ्याय गांवांत दिता आसतली, पूण एटलिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेली पंचायत ते म्हणून लागलें भायल्याक चार्ज आहा. आनी जेन्ना ह्या मनशाक विचारलें तेणें म्हाका एक स्प्लीट टेस्ट दाखयली. 500 रुपया म्हणून लागलो पंचायत घेता मेंटेनन्स म्हणून. पूण सांगत आसतना बिना बाय सांगता मोर्ग फ्री, पंचायती पयशे मेंटेनन्स. दुसरे पयशे म्हणून लागलो आपल्याले देंवपाक चडोवपाक आनी त्या थिंग दवरपाक. आनी तिसरे म्हणलो 1,500 ट्रान्सपोर्टाचो. आनी एप्रॉक्सिमेटली 16 किलोमिटराक 1,500 रिक्षाचो. बरें जायना जालें डायजेस्ट म्हणून 100 रुपयान किलोमिटर पळोवन लागलो. कित्याक वेळ्ळी पंचायती कोसान आमेल बांदार हाडपाक एप्रॉक्सिमेटली धरया 4 किलोमिटर. 4 4 8 2 ट्रीप जाल्यो 16 किलोमिटर. आनी तेजे 1,500 म्हणल्यार सुमार 100 रुपया धरतो. सो हांवें म्हणलें बरें म्हारग मरे बाबा म्हणलें. हांवें म्हणलें हांव विचारता मागीर पंचायती कडेन. आनी मागीर हांवें एक अदर सायड ऑफ द स्टोरी आयकपाक बाय विना म्हाका मेळ्ळें. तेन्ना हांवें बाय विनाकूय हांवें क्लियर केलें. बाय विनान म्हाका सांगिल्लें पंचायत मोर्गाचे पयशे कोणा कडेन घेयनाय म्हणून लागलें. बरें चलें. बट 5
मेंटेनन्स म्हूण घेता भायल्यां कडेन आनी मागीर ते मॉर्ग हाडपाचे व्हरपाचे पंचायती जबाबदारी ना. म्हणटच जो मनीस ती दिताय त्या मनशाक व्हरपाचो नाजाल्यार आमी आमगेले ओन वाहन मोटर कोण रिक्षा कोण ते मॉर्ग म्हणून लावले हाडपा जाता व्हरपा जाता आनी बसोवपाकूय जाता. नाजाल्यार म्हणून लावले 5 रुपया आमगेले पंचायतीचे मेंटेनन्साचे आनी हेर 2000 न्हू तो 3000 दिवंक काडल्या म्हणून लावलो दीत पडले. कित्याक ते म्हणून आपल्या हाती ना ते तोंडान सांगताय तितले आमी दिवपाचे अशें. आनी गरजे वता तो लोक हे सगळे कडेन चोवपा वचपाना. गरजे वता गरज पडा ते वता बिकॉज दॅट कॅनॉट बी पोस्टपोन्ड. हाल्या आनी कोणाको प्रायस कार्ड आमी सोदतले म्हणून जायना. ते वगता कितें मेळटा तें घेवचें पडटा आनी ते वगता घेताय. जाल्यार देर इज नो स्टँडर्ड फॉर द चार्जीस फॉर ट्रान्सपोर्टींग द मॉर्ग. आनी प्रश्न येता तो कोणे वेगळे पंचायती सरपंचान तेंच्यान म्हणून जाता तुका जाय जाल्यार व्हरपाचें ना जाल्यार नाकाय म्हूण. हे मॉर्ग वेळ्ळेकाराक फ्री सगळे फ्री म्हणटा. नो मेंटेनन्स, नो ट्रान्सपोर्टेशन, नो हँडलिंग चार्जीस. बट वेळ्ळे भायर these are the charges. And of course Pinabai washes her hands saying that आमचे हेर कांय पडना पंचायती आम फकत 5 रुपये घेताय मेंटेनन्स रेस्ट तुमचे. सो हितू एक क्लियर कट जाता हे निसांव जे लोक मॉर्ग पळय मागताय तांकां हितू ना सरपंचाक गुन्यो आहा ना जाल्यार मोटर चलयत तेगे गुन्यो आहा. कोणालो तितू गुन्यो म्हूण पिन पॉयंट करूंक जायना. So it is like demand and supply म्हूण तेसो खबर जाले. And we talk about corruption. निश्त्या मारप जाला, जमीन मारप जाल्या आनी हेर सगळे आमचो घोटाय. पूण ह्या मॉर्गाचो जेन्ना पॉयंट येता मरना वगता देर इज अ डेफिनेट टायम लिमीट. त्या वगता तो मनशाक घरचे पळ जाय त्या मॉर्गाच्या जे ते मनीस सांगताय ते आमी पयशे फारीकूच पडे. This is as per the narratives of the person who was handling this morgue of Veli Panchayat and the Sarpanch of Veli. ना जाल्यार दुसरो ऑप्शन हा म्हूण दिल तेणें सरपंचाक. आम मॉर्ग दिताय 500 रुपीज फॉर आउटसायडर्स आनी हेर तुमगे ओन तुम टेम्पो भराय हाड्याय व्हराय थिंग दवराय आनी रेस्पॉन्सिबिलिटी घे. डॅमेज बिमेज जालें जाल्यार मागीर तुम हानी करपाचें. सो हे अवेरनेस जावपा जाय म्हणून हो व्हिडिओ. आनी आय होप हे दुसऱ्या पंचायतींनी जेन्ना मॉर्ग गरजे पडटा तें दिता त्या जाणां ह्यो 2-3 वस्तू क्लियर करून दिल्यार बऱ्यो. दे शूड क्लियरली मेन्शन दीस थिंग्स इफ एट ऑल देर आर चार्जीस. आनी दीस इज नॉट फॉर द पीपल मे बी हू कॅन एफोर्ड हू डोंट मायंड स्पेशली फॉर द पीपल हू रियली कॅनॉट एफोर्ड वा ज्या घरांत कोण आसना ते वगता. So it should be as an act of love at that moment. Not that there will be no people to pay for that. The question is from the panchayat side, if this little goodwill can be considered, it would be very nice. And it is my humble request to the people of Veli Panchayat, especially the members of the Panchayat of Veli, to streamline the charges for the transport. Yes, transport could be difficult at the last moment. ते वगत कडे आमकां ट्रान्सपोर्ट मेळना ते वगत तो मनीस येत जायत we may have to pay whatever he says. Otherwise the panchayat could streamline the cost maybe per kilometer wise or something like that. It should not be muh bole dham. So anyhow, the question is not about the charges. Question is about awareness that people should know that there will be or there could be such overheads of a morgue that is thought to be free in depth. Dev Varev.